ज्या पद्धतीन आम्ही चड्डी बनियान अभियान केल्ले त्या पद्धतीचोच बुधवार दीस आयज आणि फाल्यां पर्यंत समज 8 दिसाचो पगार आमकां मेळना आणि ही जी मागणी आसा आमची बोलणी आसा जी थांबलेली आसा 4 राउंड जाल्या नंतर ती जर फुडें येली ना जाल्यार बुधवार दीस काले दिन काली चाय काले चाय पे चर्चा तिसरी मत हे जे वॉर्ड जे आसा पणजी महानगरपालिकेचे त्या तिसरी वॉर्डान खुटी च्या दिवन काली च्या जी आसा पळय काळो च्या जो आसा आनी आमी जनतेक दिवन हे काळे दिन कामगारांचेर आनी पणजेकारांचेर कशे हाडलेले आसा आनी गोंयकारांचेर कशे काळे दिन आयिल्ले आसा पळय ते काळ्या दिनाची आमी चर्चा करतले मोठ्या प्रमाणान काळो बावटे घेवन काळे कपडे घालून काळी फिता बांदून काळो चाय करून रस्त्याचेर तो चाय पिवन लोकांक दिवन आमी काळे दिन काळी चाय अशा पद्धतीचो जो कार्यक्रम आसा पळय तो आमकां हातीन घेवचो पडटलो। ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आयज आमचे जे आसा हे जोरदार निदर्शनां करता आमी तांकां 2 दीस दिल्ले पण तरी आसतना 2 दीस दिवंक ना। आमकां भाजपाक किंवा सरकाराक किंवा महानगरपालिकेक परत टिका करपाची आमकां उमेद ना म्हणूनच तांकां आमी त्रास दिता। पणजेकारांक खरो म्हणजे त्रास पणजेकारांक आमी मदत करता घाण काडटा स्वच्छता करता म्हणजे जे आमकां मेळटा पळय त्याच्या पेक्षा कमी दाम आमी मागता कळ्ळें आनी तेंचो जो आसा पळय प्रश्न आमी सोडयता जाल्यार काले दिन काली चाय कळ्ळें आनी त्या नंतर आमी पॅम्पलेट्स वाडटले लोकां मदीं चर्चा घडून हाडटले महानगरपालिकेच्या 3 वॉर्डान हो आमी अशा पद्धतीचो कार्यक्रम करतलो आनी सरकारचो जोरदार जो आसा तो निशेध करून आमी खऱ्या अर्थान जे आसा पळय ते हे करतले आनी वेळ येतले कोणी परत आमी काम जे आसा पळय ते बंद करपाक आमी पळोवचे ना कित्याक आतां आमची सटकलेली आसा कामगारांनी भरपूर पाशास काडले आसा जवळ जवळ 45 दीस जाले कामगारांनी पाशास काडलेले आसा आणि हे जे महानगरपालिकेचे जे महापौर उपमहापौर जे आसा पळय आणि भाजपाचे जे कॉर्पोरेशन मंडळ आसा तांकां कांयच पडलेले ना। ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर हे जे आंदोलन जे आसा आमी तीव्र करता।